पहिली खबर अशी की आमच्या घरापुरतें आमचें लक्ष आमच्या संस्कृतीत केन्नाच हें करूं म्हणजे गृहीत धरूंक ना, तर तें आसमंतात एक प्रश्न असो आयलो की आकाशकंदील वयर लायलो तर देवा खातीर म्हणटात आमी, पण ताचो मूळ हें देवा खातीर म्हणचे परस सगळ्याक दिवे लायले की आकाशांतय दिवो लावंक जाय, दिवो लागूंक जाय ही धारणा ताचे फाटली आनी तातूंतल्यान आकाश कंदील लायले. पूण आकाश कंदील म्हणचे परस आकाश दिवे म्हणटाले आमी, ताका ते आकाश दिवे तयार करताले. एक म्हत्वाची खबर दिवाळेंत आशिल्ली ती आज ना जाले ती म्हळ्यार कारागिरी हो जो प्रकार प्रत्येक घरांत आसलो तो सगळो वचून सगळें बाजारी स्वरूप बाजारांतून विकतें हाडून करपाची अशी प्रथा जाल्या. आकाश दिवो आमी घरान करताले. तो घरान करता आसतना सादारण भुरग्यांक त्यो कांबी तासच्यो कोंड्या कांबी तासच्यो कश्यो, त्यो बांदच्यो कश्यो, हें सगळें हळूहळू म्हणजे वेवहाराचें जें शिक्षण मेळटालें ताचे बरोबर एक आर्टिस्टीक लूक असो हांव शब्द वापरतां. एक प्रकारचो कलात्मक दृष्टिकोन जो मनशाक मेळटालो, कारण आकाश दिवो ताका हें लायता आसतना कागद लायता आसतना रंगांची एक संगती आसता. खंयचे रंग खंय तरी चिकटयनात. ताका प्रत्येक खबरेक एक वेगळो कलात्मक दृष्टिकोन आसा. हें सगळें ताचे मुळे गेलें काय